पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीक 43 वर्सां पुराय जाल्यान. ह्या निमतान संचालक मंडळान सोसायटीचो वर्धापन दीस साजरो केलो. पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीचो अध्यक्ष मिलिंद केरकार आनी तांचे संचालक मंडळाच्या वांगड्यांची तोखणाय करप तितलीच कमीच आसा. पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीन पेडण्याचें नांव उंच केलाच, तशेंच शेगीत एकच अध्यक्ष म्हूण वेंचून एक पांयंडो घातला, अशें मुखेल सोयरे आनी मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे उलयलो. एक संस्था आज 43 वर्सां पुरी करता. म्हाका दिसता आमच्या सारक्या भुरग्यांनी ह्या संस्थेचे जे संचालक मंडळ जे आसा तेतून कितलीशींच वर्सां कंटिन्यू म्हाका दिसता गोंयांत एकय अशें नासतलें एका संस्थेचो कंटिन्यू सादारण 30-31 वर्सां एकच अध्यक्ष आसप. हेचे वरसून कळटा बाकीच्या संचालक मंडळान विश्वासान घेवन ह्या संस्थेची प्रगती करपाचो विचार तो सुद्धा एकमतान जावन कार्य करपी असे एक आमचे आदरणीय मिलिंद भाई केरकर खरेंच तोखणाय करण्यासाठी म्हणजे त्यांची म्हाका दिसता जितकी तोखणाय करी तितकी कमी. सहकार क्षेत्र कशें आसचें आनी ते कशें उबारपाचें, ताका उबारी कशी दिवपाची, तर म्हाका दिसता ह्या गोंयांत आसलेले बाकी सहकारी संस्था ज्यो आसात तांच्यांनी तेंचे कडसून धडे घेवचे, शिकचे. आज आमी पळयतात संस्था फुडें लागीं जातात, संचालक मंडळ जाता, तातूंत एक कोणी चेअरमॅन जाता, एक व्हायस चेअरमॅन जाता आनी फुडें म्हणजे स्थापन करतात. पण ज्या पद्दतीन ती टिकोवपाची गरज आसता ती टिकोवपा खातीर जी बुद्धिमत्ता जाता, जी एकजुटीची गरज आसता ती एकजूट राखपाक विसरतात. म्हणून कालांतरान थोड्याशा काळान नांवे रुपये टिकोवंकय ते शकनात. हे म्हाका दिसता आमचे ह्या संस्थेन ह्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांचे नांव ह्या गोंयांत वयर काडलेले आसा. संस्था काडलीच, त्याच बरोबर ह्या पेडणे तालुक्याचें नांवय, त्याच बरोबर ह्या पेडणे तालुक्यांतले शेतकरी जे आसात प्रामुख्यान हेंचे नांव सबंद गोंयभर पावल्ले आसा. हांव विनंती करीनची गरज पडना, कारण संचालक मंडळ जे आहा तेंच्या बरोबर ते सुद्धा व्यवस्थित काम करतात. वर्धापन दीस सुवाळ्याक अध्यक्ष मिलिंद केरकार, जिल्हा पंचायत वांगडी रमेश सावळ, पेडण्याची नगराध्यक्ष माशेलकार, आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर मानेस्त माचेर आसले. 10वी आनी 12वीन बरे गुण मेळोवन पास जाल्ल्या भुरग्यांचो मानेस्तांच्या हातान भोवमान केलो. ह्या वेळार शेतकाऱ्यांचोय भोवमान केलो. पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीचो व्हडा प्रमाणान वावर पेडणे तालुक्यात चालू आसा, अशें अध्यक्ष उलयलो. पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटी हे पेडणे तालुक्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सहकार कार्यकर्त्यांचं एक भूषण आहे. पेडणे तालुका शेतकरी सहकारी सोसायटी सहकार क्षेत्रातील पेडणे तालुक्याचा एक वैभव आहे. आणि हे का, तर गेली 43 वर्ष ही संस्था या तालुक्यामध्ये विविध प्रकारचे उपक्रम काम करते आहे. हे काम करत असताना आजपर्यंत सभासदांचं, ग्राहकांचं, हितचिंतकांचं आणि त्याचबरोबर मुद्दासुद्धी करायचं झाल्यास सहकार खातं त्याचं योग्य मार्गदर्शन आणि गोवा राज्याचं जे कृषी खातं आहे आणि त्या कृषी खात्यात पेडणे तालुक्याचे विशेष भाग म्हणजे स्वतः स्थानिक प्रसाद परबासारखे तालुक्याचे प्रमुख इथे आहेत. त्यामुळे ज्या कृषी खात्याच्या अनेक योजना आहेत त्या जास्तीत जास्त मॅक्सिमम संस्थेमार्फत उपक्रम सहकार हे कृषी खाते राबवतं. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहकार्य होतच, परंतु त्याबरोबर आर्थिकदृष्ट्याही संस्थेला अनेक असा फायदा होतो.